क्रिस्त म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपांत तशेंच आज आमी आयकल्ल्या शुभ वर्तमानांत भोव बरे आनी अर्थभरीत दाखले आमच्या मुखार दवरले आसात. पयल्या वचपांत देव जेरेमिया प्रवादीक एका कुंभाराच्या घरा कुंभाराचो वावर पळोवंक धाडटा तर आयच्या सुवार्तेंत आमच्या मुखार जेजू झाडाची वोपार दवरता. फाटल्या एका हफ्त्यांतावन म्हणजे गेल्या त्या हफ्त्याच्या बुधवारांतावन मातेवाच्या 13व्या अध्यायांतावन शुभ वर्तमान आमी आयकून आसा. आनी ही वाचपां म्हणजे 13वो अध्यायी मातेवाचो 13वो अध्यायी आमी सोमेस्तांक सर्गीच्या राजा विशीं शिकोवन दिता. सर्गीचें राज कसलें आनी खंयच्या तराचे खंयच्या वर्गाचे मनीस त्या सर्गीच्या राजांत प्रवेश घेवंक शकतात म्हणून. जावं पुरो ती वोंप्याची वोपार. त्या उपरांत जेजून वोंप्याची ओपारीचो अर्थ दिवचो. ताजे उपरांत नेराची वोपार आनी नेराच्या ओपारीचो अर्थ. कालच्या दिसा पुंजावन दवरल्या दिरव्याचे आनी मोलादीक मोतयाची ती वोपार. ही सगळी वोपारी आमकां सर्गीचें राज कसलें, सर्गीचें राज एक दिरव्या परी आनी सर्गीचें राज यथेश्ट प्रतिफळ दितल्या मनशाक फावो जाता म्हणलें आमकां ही वचपां वा मातेवाचो 13वो अध्याय आमकां कळयतात. आनी आयच्या दिसा जो मनीस संपूर्ण आसा, जो मनीस बरो आसा आनी जो मनीस देवाच्या कुशेक कल्तिमान घालूंक तयार आसा आनी देवाच्या मांडावळेंत आपणाचो सहकार दिवंक तयार आसा, तसलो मनीस मात्र संपूर्णकाय जोडलेलो मनीस मात्र सर्गाक प्रवेश जोडूंक शकता म्हणलें आमकां दाखोवन दितात. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. पयल्या सुवातेर भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत 3 संगत्यो आमकां पळोवंक मेळटात. पयल्या सुवातेर आसा तो कुंभार, दुसऱ्यान ते कुंभाराचें चक्र आनी तिसऱ्यान आसा ती माती. देव आपणाकच त्या कुंभाराक सरी करता आनी ती माती जावन आसा इस्रायल लोक वा आयच्या परिस्थितींत आमी सर्वां. आनी कुंभाराचें चक्र जावन आसा आमच्या जिविताचे विविध सन्निवेश. आमी एक एकच विशय हाती घेवया आनी ताजेर नियाळ करया. पयल्या सुवातेर तो कुंभार. कुंभार ताजें वावर करनासा आनी तो वावर करता आसतना त्या मातयेचेर त्या कुंभाराक संपूर्ण रितीन फावर वा संपूर्ण रितीन अधिकार कुंभाराक त्या मातयेचेर आसा. तशेंच आमचें जिवीत जावन आसा मोगाळ भाव भयणीनो. आमच्या जिविताचेर अधिकार संपूर्ण रितीन आसचो देवाक. देवाक एक खुशी म्हणली आसा, देवाची एक मांडावळ आसा, ताणें केल्लें एक प्लॅन आसा आनी त्या प्लॅना प्रमाणेच तो आमचें जिवीत चलयता. देखून आमचें जिवीत आमकां कळितनातल्या एका सक्तेचेर हुंदोन ना. बगर आमचें जिवीत सर पदवेदार देवाच्या हातांत आसा. कशें माती त्या कुंभाराच्या हातांत, तशेंच देव आज जेरेमिया प्रवादीक म्हणटा कशें कुंभाराच्या हातांत माती तशें म्हज्या हातांत इस्रायल. तर आमकां देवाच्या मांडावळेंतावन देवाक सोडून कसलोच एक अस्तित्व म्हणलें ना. आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन देवाचेर हुंदून आसा आनी देव संपूर्ण रितीन ताजेर वा आमच्या जिविताचेर ताजें बळ चलयता, ताजी खुशी चलयता. तो फकत अधिकार चलोवचो एक अधिकारी न्हय, बगर तो आमचो सृश्टी करता म्हणटा आमी. ताणें आमकां रचलेलो आनी त्या पासत तो आमचो मोगाळ बापय. आनी ह्याच पासत कशें एक कुंभार एका आयदनाक वा त्या मातयेक आकार दिता, तशेंच आमच्या जिविताक आकार मेळचो वा आमच्या जिविताक एक अर्थ मेळचे, आमचें जिवीत संपूर्ण रितीन आमी
देवाक समर्पिल्ल्या वेळार मात्र त्या मातयेक कसलेंच हक्क म्हणलें ना. माती कुंभाराक हांवें हेंस जायसय, म्हाका तुवें उदक वो मातसो कोळसो करनाका, म्हाका एक खायल कर म्हणून मातयेन सांगचें बरी ना. हें आयदन संपूर्ण रितीन त्या कुंभाराच्या तकलेंत कितें एक आकार दी जाय म्हणून तो कुशी व्हरता, तशें ती माती आकार घेता आनी घेजयच. तेच परी आमचें जिवीत जावन आसा भाव भयणीनो. आमकां देवान रचला एक निर्दिश्ट शेवटा बसोत आनी तो शेवट जावन आसा सर्गींचें राज. आनी तें सर्गींचें राज जोडचे खातीर आमी संपूर्ण रितीन देवाच्या कुशेक कल्तिमान घाली जाय आनी देवाची कुशी आमकां कळी जावची खंयसर. ताणेंच दिल्लें उतर आमकां आसा, ताजें शुभ अर्थमान आसा, ताणें दिले उपादेश आसा ते. आनी त्या उपादेशांक सरी जावन त्या देवाच्या उतराक सरी जावन आमचें जिवीत आमी रुपीत करचें भोव गरजेचें. आनी तेन्ना मात्र आमच्या जिविताक देवाची भुरगीं म्हणलें एक आकार मेळटा. जर आमी देवाची भुरगीं जावन आकार घेवंक तयार ना तर कशें तो कुंभार ती मोडकी वा आयदान तो रुपीत करता आसतना जर खंयसर थोडी फूट पडली वा ते सोमा आकार येवना तर परत ती माती तो घेता, मोळता आनी परत आनी एक आयदान तयार करता. तशेंच देव आमच्या जिविताच्या सन्निवेशा मुखांतर परत आनी परत त्या सर्गींच्या राजा कुशीन सोमकोवच्याक आमकां आपोवणें दिता. परत आनी परत विविध मनशां मुखांतर, विविध लोकांच्या शिकवणे मुखांतर, परत आनी परत ताच्याच उतरां मुखांतर वा प्रवाद्यांच्या उतरां मुखांतर आमकां त्या शेवटाक, आमकां निर्दिश्ट केल्ल्या त्या शेवटाक फाटीं पावयता. आनी असो आकार दिता आसतना कशें तो कुंभार नाजूकायेन वावर करता, तशेंच देवी आमचे थंय भोव नाजूकायेन चलता. ही इज पेशंट, ताजे थंय सस्नीकाय आसा, देवा थंय सस्नीकाय आसा. तो ताजे नियम वा ताजो अधिकार बोळान आमचे थंय आमचे वयर तो थपयना. He doesn't exert his power, but rather he invites us with love. तो आमकां मोगान त्या शेवटा कुशीन सोमकोवच्याक आपोवणें दिता. कसो एक कुंभार एक आयदान तयार करचे पयलेंच जायतो वावर तो करता. बरी माती तो विंचता, ती माती नितळ करता, तांतू आसलो कोयर काडता, तांतू फातर आसात तर ते वेगळे करता आनी भोव नाजूक माती तो विंचता आनी बऱ्या रितीन ती माती मळटा. आनी मळटा आसतना कितलें उदक जाय तितलेंच तो उदक वापरता. जर तो सर्तीक उदक वापरीत जाल्यार ते तितली नाजूकाय ताका काम करता आसतना वा मोडकेक रूप दिता आसतना मेळना. उणें उदक वापरीत तर परत सारकें रूप ताका येना. द मड इज नॉट फ्लेक्सिबल. आज देव आमकां हेंच आपोवणें दिता. आमी फ्लेक्सिबल जायचें, आमी नाजूक जायचें, आमी देवाच्या कुशे प्रमाणे जिवची, देवाची कुशी कितें म्हणलें अर्थ करून खाण घेवची मनशां जायचें. आमचे थंय फ्लेक्सिबिलिटी येयचें. दुसऱ्या सुवातेर आसा त्या कुंभाराचें चक्र. हें चक्र भोव गरजेचें. तो जर तें चक्र वापरिना, फकत हातांनी ताका एक त्या मातयेक रूप दिवंक जायना. ताणें निर्दिश्ट वेगान तें चक्र घुंडोवंक आसा आनी निर्दिश्ट वेगान घुंडयलें जाल्यार मात्र ताका ती माती एक आकार घेता पर्यंत तें चक्र घुंवनूच आसता. तशेंच आमच्या जिविताच्या सन्निवेशा मुखांतर देव आमकां पाशार करूंक अवकाश दिता. देव विविध सन्निवेशांनी आमचें जिवीत मुखारून व्हरता आनी ह्या सन्निवेशांती
आमी एक उडास दवरूंक जाय. त्या चक्राचो वेग कशें कुंभार निर्धार करता तशेंच आमच्या जिवितांत कसले सन्निवेश आयल्यार कसली मनशां आमी जाता म्हणलें देवान दळूस निर्धार केल्लो आसा. आनी सर्गीच्या राजाक योग्य जावचे परी आमच्या जिविताचे हर एक सन्निवेश देवानच घडोवन दवरले आसा. ते इतलेंच न्हय, तें चक्रा सारकें घुंवा जाय आनी त्या आयदनाक एक रूप येता सर तें घुंवोनूच रावो जाय जाल्यार ताजें केंद्र भोव गरजेचें. ताका एक मट्टा म्हणटा आमी, एक समतट्ट जाग्यार तें दवरचें आनी सुमा केंद्रार दवरन तें घुंवचें गरजेचें. तेच परी आमचें जिविताचें केंद्र कितें म्हणलें आमी व्हरून पळोवया. जर आमचें जिवीत क्रिस्त केंद्रीत जिवीत जालें, देवाक आनी क्रिस्ताच्या मौल्यांक क्रिस्ताच्या शिकवणेक आमच्या जिविताचें केंद्र आमी करून घेतलें तर आमच्या जिविताचो शेवटी बरो जातलो. आनी जें रूप देव आमच्या जिविताक दिवंक कुशी व्हरता तें रूप आमकां जोडून घेवंक आदार जातलो. आनी तिसऱ्या सुवातेर आसा माती. माती म्हणजे आमचेंच जिवीत वा आमी आमचेच देखी कसलेंच मोल नातलेली. कशें मातयेक कांय मोल ना, भांगराचें रुप्याचें मोल मातयेक ना. जाग्याक मोल आसूंक पुरो, पूण माती आमी विकतना तें भोव उण्या मोलाक आमी विकता. मातयेक ताजेंच म्हणलें मोल ना. ताका मोल येवचें खंयच्यान तें एक बरी त्या मातयेंत बरी एक मुर्ती जाली तर, सोबीत एक कलाकृती जाली तर ताका मोल आसा. एक बरें आयदन तें जालें जाल्यार ताका मोल आसा. तशेंच आमचें जिवीत देवाचेर हुंदोन आमचें जिवीत आमी जियोवन एक बरें आकार आमी सोडलें तर आमच्या जिविताक एक मोल आसा. तेच खातीर देवा विणे आमी कितेंच करूंक शकना. देवाचो आदार नासतना आमी कितेंच आपणावंक शकना. देवाचो आदार नासतना आमच्या जिविताक अर्थ ना. आनी आमचें जिवीत देव विविध सन्निवेशांनी विविध कश्टां मुखांतर पिडे मुखांतर वावटी मुखांतर एक बरें आकार दिवंक तो कुशी व्हरता. आनी ह्या वरवीं एक बरें आकार घेतलेलें आमचें जिवीत मोलादीक देवाच्या नदरेन अर्था बरीत तें जावंक पावता. आनी तें एक आयदान बरें आकार घेजय जाल्यार त्या कुंभाराचे हाताचो वावर वा ताजें टच म्हणटा आमी तें भोव गरजेचें. कुंभारान हातान आपडन तें आयदनाक रूप दिवचें भोव गरजेचें. तेच परी जर देवाचो हात देवाच्या आशिर्वादाचो, देवाच्या मोगाचो, देवाच्या आदाराचो हात आमचे वयर ना तर आमी एक आकार घेवंक सोबीत मनशां जावन संपूर्ण मनशां जावन रुपीत घेवंक शकना. जर आमी संपूर्णताय जोडली तर आमी त्या बऱ्या मसले परी जे विंचून वेगळी करून दवरतात तशें सर्गीचें राज आमी जोडूंक शकतले. आनी ह्या सगळ्या वावरांत त्या कुंभाराच्या वावरांत माती संपूर्ण रितीन सहकार दिता. तशेंच ह्या सोडवणेच्या वावरांत आमी संपूर्ण रितीन देवाक आदार दिवन चल्ल्या तर सर्गीचें राज आमी सोडतले. तर ह्या दिशेन देव आमकां आदार दिवं दी. आमी देवाच्या कुशेक संपूर्ण खलतीमान घालून समर्पण करून बरेंपण जोडलेली संपूर्णता जोडलेली मनशां जावच्याक देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या भेटवणे वेळार आमी मागया. आमेन.